Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. टीएमसीचं कितें इफेक्ट जातलो गोंयच्या राजकारणान? ज्या तरेन सगळें राजकारण आतां जें चल्लां जाल्यार पळयल्या मोठ्या प्रमाणात ताचो इफेक्ट प्रत्येक पक्षाचेर जाता. भारतीय जनता पक्षाचेर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट जातलो, कारण ह्या लोकांनी गोंयांत फक्त फटींगपणां आज पसून केल्या. त्यांचेर विश्वास आतां कोणूच दवरचो ना. राजकीय पक्षांबरोबर उलोवप चल्ला. दुसरे जे पक्ष आसा एक आयले तो आमचो टीएमसी, दुसरो आप. मदीं आपाचे जे सर्वे सर्वा आशिल्ले तांचे कडेन म्हजी उलोवणी जाल्ली. प्रशांत किशोराचे मनीस जे गोंयांत आसात तांचे कडेन म्हजी उलोवणी जाल्या. पूण हातूंतल्यान फुडें कितें निश्पन्न जातलें हें एट दीस स्टेज कोणीच सांगूंक शकना. मायनिंग पीपल्स फोरमा बरोबरूय मोगोची सोयरीक चल्ल्या. गोवा मायनिंग पीपल फोरमान आपले 12 कॅन्डिडेट ह्या फावट दवरता म्हणले आनी तेतूं भितर तुमचो एक कॅन्डिडेट धाड म्हणल्यार ताका तांचो सपोर्ट आसतलो म्हणला. सो तेंच्या बरोबरूय तुमी सहमत करतले काय? गोवा मायनिंग फोरम जो आसा एक फोरम जो लोकां खातीर झगडटालो, मायनिंग चालू करता त्या खातीर झगडटालो, ते जर येता खातीर आमच्या लोकांक पाठिंबा दिता जाल्यार आमकां तो घेवपाकूच जाय. तांचें हांव मना वचून अभिनंदन करता. येता खातीर आमचो उमेदवार त्या भागांत ना आनी ताणी जर तो उमेदवार दवरला, ताणी जर आमचे कडेन पाठिंबा मारलो, नक्कीच आमची जी एक्झिक्युटीव कमिटी आनी पार्लमेंट कमिटी आसा आमची मोगो पक्षाची, ताचेर योग्य निर्णय घेवन ताकाय कशें संबोधीत किंवा ताका अनुमोदन कशें दिवप हें आमी पळयता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.